सोंपलेल्या तियात्रिस्तांचो उगडास ह्या कार्यावळीत आतां मेरेन 17 तियात्रिस्तांचो उगडास जाता. मात ह्या कार्यक्रमाक त्या तियात्रिस्तांची फामिली पासून वांटेकार जायना आनी ही एक दुखाची गजाल जावन आसा म्हूण तियात्र अकादेमीचो अध्यक्ष आगोस्तीन तेंबडो उलयला. जाता जाल्यार तांच्या फामिलीच्या लोकांनी तरी तांच्या उगडास कार्यावळीक येवचें म्हूण अकादमी मागता. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. म्हयन्याच्या म्हयन्याक आमी आदीं हो प्रोग्राम करताले सोंपलेले तियात्राचो उगडास, पूण कांय कारणाक लागून आमी आतां तो 2-2 म्हयन्यांनी एक फावटी करतात. आयज तियात्र अकादमी सोंपलेले तियात्राचो उगडास करतात. आयज सुमार 17 जाण तियात्राचो आमी उगडास करतात. जायते जाण आमकां फोन करून वो मेसेज दिवन घालून विचारतात तुमी हो प्रोग्राम कित्याक करतात काय म्हणून म्हयन्याच्या म्हयन्याक वो 2 म्हयन्याच्या फाटल्यान, कारण कोणूच लोक जायना हे प्रोग्रामाक. खूब सांगचें म्हटल्यार सोंपल्यार तांचेच सोयरी, तांचे शेजारी, तांचे मोगी पासून हे प्रोग्रामाक येयनात. पूण जरी हो प्रोग्राम आमी बंद केलो जाल्यार म्हाका दिसता सोंपलेल्या तियात्राचो उगडास ह्या फुडें आनी कोणाकूच उच्चो ना. ते पासत आमी हो प्रोग्राम चालूच दवरतात आनी हो प्रोग्राम आमी केन्नाच बंद करचे ना. जरी तियात्र अकादमीन हो बरो वेव्हार करता तो बंद केलो जाल्यार ह्या सोंपल्या तियात्राचो उगडास फुडाराक कोणाकूच उच्चो ना. त्या पासून हांव मागता सोंपलेले तियात्रिस्ट जांची करची आसात तांणी एकट्यान तरी येवन ह्या प्रोग्रामाक भेट दिवची. आनी म्हाका विसरून काडलेले, पूण कांय कारणाक लागून आमचो फादर कामील शायराचो ओपेरा आसलो आनी ते ओपेरान हांव भुमिका करतालो आनी कांतार गायतालो, तर म्हाका वचूंक मेळना. पूण एक बरोंतलो बरो संगीतकार, तांणी आपली सुरवात केल्ली तियात्रिस्ट तो पयलो. तियात्रान कांतारां म्हणटालो, उपरांत बँड वाजयतालो. जायते जाणांनी घोडी आयकलां आसतलें ताणें काय बरें म्युजीक दिल्लें ग्रँड रूट मायक मेथाचो तियात्र. आनीक ताजें म्युजीक दिवपूणचें तियात्र चलतना पासून एक मोदेकाक तो सगळे म्युजिशियनाक घेवन एक ल्हानसो एक पीस तो बॅकग्रावंड म्युजीक दितालो. आतां तर सगळे आमचे ऑर्गनायज कीबोर्डाचेर सोडटात, कीबोर्डाक सांगतात तूं कर म्हणटात ते. पूण तो इतलो बोर घेतालो की मदले म्युजीक पासून सगळे ब्रास बँड सगळे म्युजिशियनाक घेवन एक बरी कांतारां काडली. कांतारे घोळ्ळा हांवें ही एक मुस्काची काणी, मुस्काची आड पडलेली कुयांतल्या मनशांनी. माझी